आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामोळ स्वता तुझ्या जीवितात तुम मुझे कोठे तुम मुझे करो इष्ट तुम मुझे देव आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामोळ स्वता मुझ्या जीवितात आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामोळ स्वता मुझ्या जीवितात सेवा करता मुझ्या सर्वस्वात अवतायारसा सेवा करता मुझ्या सर्वस्वा अवतायारसा अवतायारसा जेसु अवतायारसा जेसु अवतायारसा जेसु अवतायारसा अवतायारसा जेसु अवतायारसा जेसु अवतायारसा जेसु अवतायारसा मुझो रक्षक तुम मुझो वैस तुम मुझो रक्षक तुम मुझो वैस तुम मुझी सकत तुम मुझो देव तुम मुझे सकत तुम मुझो देव आराधन करता सगळ्या या काळजात मुकामोळ स्वता मुझ्या जीवितात सेवा हांव करता मुझ्या सर्वस्वा अवतायारसा अवतायारसा जेसु अवतायारसा जेसु अवतायारसा जेसु अवतायारसा अवतायारसा
जेसू हांव तयार आसा तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो उजवाड तुझ मोजो आदार तुझ मोजो उजवाड तूंच म्हजो संतोष तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो संतोष तुझ मोजो देव आराधन करता सगळ्या या काळजान मुखामळ सोदता म्हज्या जिवितान सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वान हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा जेसू हांव तयार आसा हालेलुया 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 स्तुति तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या स्तुति तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या बरका तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या मोगाच्या बाबा भयणीनो येदोळूच समय त्या कंतरा मरिफात आमी सांगलें आमी हर एकलीं आज तयार आसां तुजे लागीं आमी येवंक आमी तयार आसां तुजें समाधान आमी अनुभव करूंक आज आमी हांगासर आयल्या सुमी आमकां तुजें दर्शन दी सुमी आमकां तुजें बेसांव दी सुमी आमकां तुज्या कृपेच्या त्या आदारान आमकां तूं बर मोगाच्या भाव भयणीनो जुवांसो वांजेल अध्याय 1 वेळा काळा पुर्वें शब्द आसलो शब्द तो देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा पुर्वेंस तो देवा सोवे आसलो सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताच्या विने आयिल्ली ना
रसल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव सोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो वसवाट जावंक पावलो. ह्या पवित्र आल्तरार ह्या वंड्याच्या रुपार देवाचो आसलो तो शब्द, देव जावन आसलो तो शब्द मनीस तो जालो. ह्या संवसारी तो आयलो आनी हर एकल्या मनशाक देवाची वळख मनशाच्या उतरां मरिफात, मनशाच्या समजणे मरिफात, मनशाचें काळीज अर्थ करचे मरिफात देवाची वळख ताणें दिली. देवाचो मोग, ताची काकुळट, ताची दया, ताचें तें बक्षाणें आमकां हर एकल्याक अनुभव करूंक ताणें दिलें. आनी देवाचो तो अनुभव सोडून आज ह्या उंड्या रुपार परत आमकां मेळोवंक जेसू आयला. मोगाळा सोम्या जेसू, आज आमी हर एकलीं तुजे मुखार आमी दिंबेर आसां. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट तूं गुंडाय. संवसारी जिवितांत आमी जियेत आसतना संवसारी राठावळी, संवसाराचे समस्ये, संवसाराचे ते कश्ट, संवसाराची ती पिडा शिडा हे सगळें आमी अनुभव करना आसां. आनी ह्या संवसारांत समाधान मेळच्या खातीर, संतोष मेळच्या खातीर, खरेपणी आमकां समजून घेवचो व्यक्ती मेळच्या खातीर आमी हर एक दीस म्हणल्यार बरी धांवतां, सडपडतां. जेसू, आज तूं म्हाका मेळोवंक आयलाय. ह्या पवित्र वेळार आमी तुजे मुखार आसतना आमचें सगळें सर्वस्व तुज्या पांयांत आमी समर्पण दितां. आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, आमकां तूं आपड. ह्या पवित्र वेळार आमचेर तुजी पवित्र आत्म्याची मजत तूं आमकां धाड दी आनी आमकां हर एकल्याक तूं पवित्र कर. आमची काळजां, आमची मनां, आमची चिंतनां, आमचें सगळें जिवीत, आमचें सर्वस्व तूं पवित्र कर. पवित्र आत्म्याच्या त्या देन्यांनी, बऱ्या फळांनी आमचें जिवीत तूं नवें कर. सुमेस्त आमी मोगाच्या भाव भयणीनो एक घडी आमी उबे रावया. पवित्र आत्म्याची मजत आमी आमचेर, ह्या पवित्र थळाचेर आमकां कुमो करच्या हर एक व्यक्तीचेर, आमच्या कुटुंबाचें आमी मागोवन घेवया आनी सोम्याचें आराधन करूंक विद्यासत आसतना भक्तीपणान त्या आमी सोम्याचो अनुभव सोडूंक फुडें सरया. पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमी आपोवया. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ನೀ ಕರುಣಿಸುವೋ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ನೀ ಕರುಣಿಸುವೋ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಣವನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ರೋಗ
ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ 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 ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ आम्ही बसया. आज आमी हर एकली या उबार जाग्यार या पवित्र थळार सोम्याक मेळोंक आमी आयल्या. आमी सोडून हांगासर वता आसतना जायतीं जाणां आज आमची वाहनां घेवन आयल्या. जायतीं जाणां आमी रिक्षार आयल्या. हातूंत आमी आज सोलोन त्या पांय वाटेन ह्या पवित्र थळाक आमी पावल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक आमी हांगासर आयल्या? आमी आज हर एकलीं आयल्या उद्देश कस म्हाका आज सोम्याक भेटा जाय. हांवें आज सोम्या लागीं उलय जाय. आज म्हज्या जिवितांत कितें संकट घडटा, म्हज्या जिवितांत आज कितें कश्ट आसा, कितें म्हाका समस्या आसात, हर एक दीस हांव त्या जिवीत जियेत आसतना कितें म्हाका वचें म्हूण बगता, हें सर्व एका मनशा लागीं हांवें सांगूंक जाय. आनी देखून आज मोगाच्या भाव भयणीनो, व्हड पातयेन, व्हड बरवशान, व्हड भावार्थान आज ह्या सोम्याक लागीं सरोंक, सोम्याक आमी पळ्ळ्यो, सोम्याचो तो इल्लोसो अनुभव सोडून आमच्या घरा पाटी वचूंक आमी आयल्या. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, कोण आसा ह्या पवित्र अल्तारार? आमचो सोमी आसा. हांगासर आसो आज केवळ हांगासर उंडो मात्र न्हय,
त्या उंड्याच्या रुपांत लिपून सोमसो सोमी 2000 वर्साच्या की अदी ह्या संवसारी आयिल्लो हर एक मनशाक तो मेळ्ळो मनशा रुपी तो उलयलो आनी आज परत मोगाच्या भावाने भयणीनो आमी कोणूच अनाथ न्हय आमकां कोणूच ना म्हणलें तें बगाप येवचें न्ही बगार आमी हर एकलीं देवाच्या दृश्टेकाल आसांव आमी हर एकलीं देवाच्या हाताखाल आमी आसांव आमी हर एकलीं ते देवाचें लागीं आसून देव आमकां राखता म्हणलें ते समजून दिवच्या खातीर तो आमकां मोग दिवच्या खातीर आज परत ह्या आल्तारीर आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आज आमचे सुविशें दिल्लें जाणा जावचें बरें कंडी जावन आमी म्हणटा सोमी आसा देव आसा आमकां राखला सांबाळटा पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कोण जायते पटी आमच्या जिवितांत आमी चिंतचे आसा आमकां कोणूच ना आमचें जिवीत आज म्हाका समाधान दिवचो व्यक्ती कोण ना म्हाका आयकोवचो व्यक्ती कोण ना कोणसो म्हाका आज गण्य करिनात कोणसो म्हाका लागीं आपयनात हांव आज एकसुरो जालां एकसुरी जाल्यां तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचेच जिविताचेर आमी आज एक घडी वर सोम्या उजेर आमी नदर मारया तुला आमकां कळटा की आमी कोण म्हणलें आमी जर तर पवित्र पुस्तकांत इसायाचो ग्रंथ आमी वाचलो जाल्यार अध्याय 43 थंयसर वळ एकातून आमकां आयकोंक मेळटा तूं आज कोण देव म्हणटा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हणजे आज मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एकल्याकी एकल्यान रचलां आनी तो रचलेलो सर्वेस्पर हांगासर आसा आनी तो देव आमकां म्हणटा तुका खाली हांवें रचलां मात न्हय तुका हांवें आकारलां म्हणजे तुका आज म्हज्याच सायबा बरी तुका हांवें रचलां परत आमी मुखार आमी गेल्या जाल्यार थंयसर वळ पयल्यांदच परतून आमकां मेळटा हांवें तुका आज तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजो मोगाच्या भाव भयणीनो कसली दादोसकायेचीं उतरां आमी आज देवान रचलेलीं मनशां देवान आमकां आकारलेलीं आनी आमी हर एकलीं ताच्या नांवान म्हणजे आमच्या नांवान आपयलेलीं मनशां देखून आज देव म्हणटा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसां न्हंयतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात तूं उज्यांतल्यान सळशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुजें सवें आसा तूं म्हजे दिश्टीन आज मोलादीक मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हर एकलीं आज देवा हुजीर आमी मोलादीक किर्तन आमचें 139 14वी वळ आमकां कशें म्हणटा तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलाय देखून हांव तुका आज अर्गां दितां किर्तनकार मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक तो अर्गां दिता आनी म्हणटा तुवें आज म्हाका अद्भुत जावन एक विचित्र कशें तुवें म्हाका आज रचलाय देखून हांव तुका आज अर्गां दितां एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 वळ 4 आमकां परत म्हणटा संवसाराच्या स्थापने आदींच ताणें आमकां क्रिस्तांतय विसल्यांत मोगाच्या भाव भयणीनो ताणें आमकां रचल्यांत ताणें आमकां परत संवसाराचे स्थापने आदींच आमकां ताणें विसलां जेरेमियाचो पुस्तक अध्याय 1 वळ 5 आमकां अशें वाचूंक मेळटा आवयच्या कुसव्यांत तुका रचच्या आदीं हांवें म्हाका तुजी वळख आसली तूं जल्मोवच्या आदींच हांवें तुका पवित्र केलां मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आज हर एकलीं पवित्र मनशां कित्याक आमकां देवान आमच्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच ताणें आमकां आपयलां तेच परी इसायाचो ग्रंथ 49 वळ 16 आमकां म्हणटा एक स्त्री दुदाच्या आपल्या बाळाक विसरत गाय आपल्या कुसव्यांतल्या भुरग्याची दया ती करची ना गाय जर तर ती आवय त्या बाळाक विसरत तरी
हांव तुका विसरचो ना कित्याक तूं आज म्हजो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी तर ह्या संवसारांत कोणाकच नाका जाल्ली न्हय. ह्या संवसारांत आज कोणूच आमकां नात म्हणलें सत न्हय. कित्याक आमकां रसच्या आदींच देवान आमकां ताचें नांव ताच्या नांवार ताणें बरयलां, आमकां नांवान ताणें आपयलां आनी आज तो आमकां परत ताचो मोग अनुभव करूंक आपयता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचें आमी आराधन करया, सोम्याक आमी उलो मारया. संवसारांत आसता आसतना ह्या सक्कड मनशांक तो लागीं आपयता. तो कोण सक्कड कश्टून आयले, कोण सक्कड पिडेंत आयले, कोण सक्कड ना समाधान घेवन आयले, तांकां हर एकल्याकी जेजू लागीं सरता, आपडता, गूण करता, समाधान दिता आनी तांकां परत आपलें जिवीत जियोंक फाटीं तो धरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकली आज जेजूच्या दृश्टेन मोलादीक, आमी आज गिरबूच्या प्रास चड मोलादीक. आमकां आमच्या हर एकचें नांव देवान ताच्या हाताचेर बरयलां. तर आमी मौनपणी सोम्याचें आराधन करता आसतना सोम्याक आमी स्वागत करया, सोम्याक आमी आराधन करया. सोम्याक आमी सांगया, म्हाका तूं मेळोवंक आयलाय स्वादीक साक्रमेंतांत तूं राखून आसाय. सोम्या, हांव आज हांगासर आसा. आराधन जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. स्वागत मुझा जेजू, म्हाका मेळोवंक आयलाय. स्वागत म्हज्या जेजू, म्हाका मेळोवंक आयलाय. स्वादीक साक्रमेंतान म्हाका राखून रावलाय. स्वादीक साक्रमेंतान म्हाका राखून रावलाय. आराधन जेजू, आराधन जेजू, आराधन करता तुका. आराधन जेजू, आराधन जेजू, आराधन करता तुका. आराधन जेजू, आराधन जेजू, सपना म्हण तुका. आराधन जेजू, आराधन जेजू, सपना म्हण तुका. स्वागत मुझा जेजू, म्हाका मेळोवंक आयलाय. स्वागत म्हज्या जेजू, म्हाका मेळोवंक आयलाय. स्वादीक साक्रमेंतान म्हाका राखून रावलाय. स्वादीक साक्रमेंतान म्हाका राखून रावलाय. मोगाच्यानो, सोमी जेजू सर्गेंदळ भार सांडून ह्या संवसाराक आयलो. उंड्या रुपार म्हजे संगीत रावलो, खाकोळतेचो तो सागोर.
मोगाचें तूं भंडार बक्षणे तो म्हाका दिता. सर्गीन दळभार सांडून उंड्या रुपार हावलो. सर्गीन दळभार सांडून संवसाराक आयलो. सर्गी दळबार सांडून उंड्या रुपार आयलो. सर्गी दळबार सांडून संवसाराक आयलो. काकुळती सागर तो मोगाचे भंडार तो. काकुळती सागर तो मोगाचे भंडार तो. तूं सोम्या मुजो बरवसो. तूं सोम्या मुजो भद्रासरो. तूं सोम्या मुजो बरवसो. तूं सोम्या मुजो भद्रासरो. तूंच मुजो भद्रासरो. स्वागत मुझ्या जेजू म्हाका मेळोंक आयलाय. स्वादीक सक्रामेंता म्हाका राखून रावलाय. स्वागत मुझ्या जेजू म्हाका मेळोंक आयलाय. स्वादीक सक्रामेंता म्हाका राखून रावलाय. म्हाका राखून रावलाय. म्हाका राखून रावलाय. हालेलुया 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 मोगाच्या भावा भयणीनो, सुम्या सांगात रावचें आमकां भोवस बरें. जर तर आमी सुम्या सांगात रावल्या तर आमकां संवसाराची कंत ना. सुम्याच्या त्या सांगातपणांत आमकांच आमी उडयलें तर कसलेच समस्या आमकां नात. सुम्या सांगाता सुम्याक पळोवन आमी रावल्या तर आमकां थंय सुम्याचे काकुळट मेळटा. सुम्याचो सांगात मेळटा. सुम्या आमकां हर एकल्या की मोगान पळचे दिश्ट आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां हर एकल्या की त्या सुम्याच्या वेंगेंत रावोंक आमकां अवकाश मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्व आमच्यो राटावळी, सर्व आमचे समस्ये कित्याक आमी आज कंतीन दुखीन आमी हांगासर आयिल्ले ते सर्व एक घडी बरो सुम्याक आमी समर्पण दिवन सुम्याचो तो मोगन भोग आमी प्रयत्न करया. आमचे काळीज आतां आमी उक्तें करया. सुम्याक आमच्या काळजांत स्वागत करन.
सोमी म्हजो देव म्हणलें वळखून घेवन सोम्याच्या त्या संगातपणांत हो थोडो वेळ आमी करसूंक फुडें सरया. हे संवसारी झूज आमी झुजता आसतना पातकाची काळी मोडां आमचे बोवारी येत आसतना सोम्यान आमकां राखला सांबाळला. सोम्यान आमचो हात धर नुकुरला. जायते फावटी फाल्यां कितें मागीर कितें ती चिंतना म्हज्या मतीक येता आसतना हर एक संगती तो शांत रितीन जावचे परी सोम्यान आमकां तो संगात दिला. आमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा ना समाधान झगडें आमाल पियोवणें वायट संगती वायट उलोवणें हें सकट आमच्या कुटुंबांत येता आसतना सोम्यान आमकां परत बऱ्या चिंतनांनी भरला, बऱ्या भलायकेन आमकां भरला, आमकां हर एक दीस ताणें कृपेन भरला. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याक उपकारी मनाची जावया. सोम्यान केल्ले ते सर्व उपकार आमच्या मतीक आमी हाडया आनी हे पवित्र वेळार सोम्याचो तो सांगात अनुभव करता आसतना सोम्याचो तो दैवीक हात आमी अनुभव केल्लो आमी सोम्याक सांगया. हर एक दीस म्हणल्यार बरें सकाळी तावन सांज पर्यंत आमी जायतो वावर करता, पैन करता, विविध मनशांक आमी भेटता, विविध मनशांक आमी कुमो करता. पूण ह्या सर्व संगीतांनी आमकां देवान राखला सांबाळला. तुमचे साप मोगाच्या भाव भयणीनो अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, स्तुती तुका सोम्या जेसू, स्तुती तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू, वंदन तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू. अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमकां हर एकल्याकी जिविताचें तुवें देणें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमकां हर एकल्याकी आमचें सुमळ्ळें हे कुटुंब तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमच्या कुटुंबांत आमचें सुमळ्ळीं आवय बापय मालकडी भुरगीं बाळां युवा आसतना तुमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमकां हर एक दीस तुजे सव रावोंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमच्या कुटुंबांत एकामेकाचो मोग अनुभव करून तुमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमच्या कुटुंबांत इल्लेशें सण जाल्ल्या वेळार बक्षने मरिफात परत आमकां एक केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमच्या कुटुंबांतल्या युवा आसनाक शिकोवंक बरी मोत गिन्यान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमच्या भुरग्यांक बरी सानवाय तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमच्या युवा आसनाक वावर करूंक बरें काम तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, मलगडे मरिफात तुजो दैवीक स्पर्श तुजो अनुभव तुजी जानवाय तुवें आमकां वांटून दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, हर एक दीस म्हणल्यार बरें तुका सेवंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, बायबल मरिफात देवाचें उतर मरिफात हर एक दीस निरासपण बघता आसतना तूं आमच्या लागीं उलयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमी पैन करता आसतना सर्व अवघडांतलें आपायांतलें सर्व तेच्या अनवरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमचे सजारे आमचे भोंवतणीचे आमचेच आमकां वायट कर्ण पास म्हणटा आसतना त्यो सर्व घडी तुवें आमकां निवारल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, जायते फावटी जिवितांत बरें केल्ल्या वेळार वायट सायकोंक मेळ्ळें तरी परत आमकां तुवें आमकां नव्या उर्बेन तुवें भरल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू, आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान सोवें
आमकां हर एकल्या की एकामेका असो मोग करून तुमकां फोव केल्ल्या खातीर Organo तुका सुमया जेजू आमकां एक फिरगस एक यासाक तुमी आमकां फोव केल्ल्या खातीर Organo तुका सुमया जेजू आमकां हर एक दीस तुजें बचान करूंक तुजी स्तुती करूंक एक देव मान्य तुमकां फोव केल्ल्या खातीर Organo तुका सुमया जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो जायते उपकार सुम्यान आमकां केल्यात जायते उपकार आमच्या काळजां आमच्या मतींत आसात आमी जायत्यो संगती आमी आशिल्ल्यो पूण आमकां कळनासतना सोम्यान आमच्या जिवितांत त्यो जार्येक हाडल्यात एकडे बरो मौनपणी सोम्यान केल्या त्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिवया सोम्याचो उपकार बावडणो सोम्याचो तो मोग न्ही आळणं सोम्याचे आमी परत आमी उपकार बावडुया तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आतांनी सदा तुझ्या पांयांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटीच सोना तुझ्या सोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता आतांनी सदा तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटीसर सोना तुझ्या पांयांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो सोना तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेजू तुझी हांव स्तुती करता आतांनी सदा तुझ्या पांयांतळा तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो
विसर्सोना Alleluia 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 मोगाच्या भाऊ भयणीनो सुमी आमकां समाधान दिता सुमी आमकां आपडता सुमी आमकां तुजे कृपेन तो भरता सुमी आमकां नव्या जिवान तो भरता एक घडी भ्रमे दिंबेर पडया ह्या पवित्र घडया मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमकां कितें मागोवंक जाय कोणा खातीर आमी मागोवंक जाय कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां कोण आमच्या लागीं मागोवंक विचारलां ते सर्वां खातीर ह्या पवित्र घडी आमी सोम्याक आमी उलो मारया सोम्याक आमी सांगया जर तर आमच्या कुटुंबाक आज सोम्याचो गरज आसा आज कुटुंबांत आमच्या सोम्याचें समाधान गरज आसा आमच्या कुटुंबांत आज सोडदोड ना मोग ना एकामेकाक उलोवणें ना थंयसर राग आसा द्वेश आसा तर सोम्याक आमी आमचें कुटुंब समर्पण दिवया सोम्याक आमी सांगया सोम्या जेसू म्हजें कुटुंब तूं आज पवित्र कर म्हजें कुटुंब आज तूं तुज्या कृपेन तूं बर आज तूं म्हजें सवें म्हज्या कुटुंबाक तूं ये म्हज्या कुटुंबान तूं हर एक दीस म्हणलें बरें आमच्या संगात तूं राव सोम्या आमी आमचें जिवीत येत आसतना आमकां बोगसूंक कश्ट जाता आमकां हेरांक पळयत आसतना राग येता आमकां हेरांक पळयत आसतना तांचे विरोध आमी उलोवप बी आमकां भोगता हेरांनी बरें जाल्ल्या वेळार बरें करता आसतना म्हाका मोसोर भोगता आनी अशें म्हजें जिवीत सोम्या जेसू कश्टांचें जाता तुजे तर हांव पयस वेता तुका हांव सांगता सैतानाचें हांव पाट धरता आनी हेरांक बरें करच्या बदलाक वायट करता सोम्याक आमचें समर्पण करया मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्यास आमचें कुटुंब तो पवित्र करता आमच्या कुटुंबांतले ते सर्व पिडा शिडा आमच्या कुटुंबांतले ते समस्ये ना समाधान हे सगळं पयस करणं आमकां ताच्या कृपेन तो भरता कोणा लागीं आमी आज मागोवंक जाय आमच्या भुरग्यां पासत युवासनां पासत मलगड्यां पासत काजारी जोड्यां पासत भुरग्यांचें देणें मेळोवंक कोण सक्कड आज अतिरेकतात तांचे पासत कोण सक्कड आज भुरग्यांचें देणें मेळ्ळां तांचे खातीर कोण सक्कड आज बंदेंत आसात निराशीत आसात कोणाक आज बुजोवंक मनीस ना कोणाक आज आयकोवंक एकलो व्यक्ती ना कोणाक आज ताची बोगनां हे लागीं वांटून घेवंक ताची सुमळ्ळी कोण नात ह्या सर्वां खातीर मोगाच्या बाबडीन आमी मागया सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी सोम्या सांगया आपड सोम्या आमकां आपड आमच्या कुटुंबाक आपड आमच्या भुरग्या बाळांक आपड आमच्या युवा आसनांक आपड आमच्या मलगड्यांक आमकां सोमेस्तांक तूं पवित्र कर आमच्या कृपेन तूं बर
आपड जेजू, आपड जेजू, आमच्या कुटुंबाक तूं आपड जेजू, आपड जेजू, आपड जेजू, आमच्या कुटुंबाक तूं आपड जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, आमची पिडा शिडा गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, आमची पिडा शिडा गुण कर जेजू. मोगाच्या भाऊ भयणींनो, सोम्या सोमी आदार आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सर्व आमचें समर्पण सोम्या करना. सोमी आमकां आशिर्वाद भरता आसतना नवी व्यक्ती जावच्या खातीर, मोगाची मनशां जावच्या खातीर, भोगसनाच्या स्पिरितान आमी जिवोवच्या खातीर सोमी आमकां आशिर्वाद दिवन मागया. कुटुंबांत हांव एक प्रवादी जावन कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा तें भरती करून दिवंक म्हाका देव कृपेन आदारान भरून दी म्हणून आमी मागया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. गव्यांग गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्या व्हडा सक्रामेंता, साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या. सोलोन वेच्या अस्कत विश्व्या पावाटाचे पडदिव्या. जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यान स्वीकार. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडटा. प्रार्थुया. देवा विचित्र साक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सरुणेचो फळ सदां आमचे आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रा आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चेतन राज करताय सासनाच्या सासना. बा येसु देवा बा एन्नात्मके बा देवानी बरलु बाळिल्ल आनंदवे बा येसु देवा चिंते भयभीतिया बाळ काही ನೆನಪೆಲ್ಲ चिंते
ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ se vircia spiritan borum ayam bedom somya ebalida ando ponacha swadike kota ayam suntuka gewarada tuje jewa sarginche bovi Jesu tuje jewan sarginche povitan Dainak tuje poshan Danas karta jivan Jesu tuje बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सिमे जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. जेसू ख्रिस्तातय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो आमी हर एकली देवाचेर विश्वास दवरून देवाक भेटोवंक ह्या पूर्ण शेताक आमी सांगात जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां हर एकल्याकी आमकां कितें भावार्थ मेळ्ळा त्या भावार्थांत तिरासन सोडूंक भावार्थांत घट रावोंक आनी अशें भावार्था मरिफात देवाक आमी महिमा दिवंक आमकां आज आपोवण दिता. आमच्या सालत्या जिवितांत आमचें सर्व जिवितच सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी कितें आमकां आज मागोवंक जाय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया आनी अशें ह्या मिसाचें बलिदान फावो ते परी आनी पवित्र भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी आदरल्या सर्व पातकांची दूख धरण सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
या पुसो बगे सदा संकार मरी सगळ्या देव तुका आणि भक्ता आणि तुमका भावा बहिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमचे पदकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परसळीत मागण्यांनी दुबळेकायची चिनी जिवन तुझे परचेक देखे बरीत जिविता मुखांतर साक्ष देवंक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागनाच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतरा स्वर चलयता सासनाच्या सासना. सांपावलन कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या जिवनाच्या सर गणितांनी दीक सुस्निकाये वरवीं देवाचे सेवाक म्हूण आमी दाखोवंक सोदता. संकश्टामध्ये, गरजामध्ये, अडचणेमध्ये, जरबदाचे मार खाताना, बंदेंत लढून आसतना आनी उंचाबळाच्या मध्ये पुरासणेन सोलवतना, न्हीद गळतना वा उपास काडतना आमी देवाचे सेवाक म्हूण दाखोवंक दिता. तशेंच नितळ मनान, जाणवयेन, दीक सोंसणिकायेन आनी दयाळ स्वभावांनी आमी क्रिस्ताचे सेवाक म्हूण दाखोवंक दिता. पवित्र आत्म्याचेर, निश्कपटी मोगाचेर आमचेच म्हूण दाखोवन दिता. आनी देवातावन आमचे सामर्थ्याचेर खरी पातयणी दवर आमी आमच्या नितिवंतपणाच्या हातारेन झुजता आनी आमकांच राखता. मर्याद वा अमर्याद, कीर्त वा अपकीर्त हे लेगीन आसता आमी जियेता. आमकां फडकिरे म्हणटात तरी आमी सत उलयता. आमकां परकी कशें लेखता तरी आमी सेकटांकी वळख कशे आमी मरणाचे तणेर पावले बरी दिसता तरी आमी जिवेंच आसा. आमकां मार बडयल्यांत तरी आमचेर मरणाचे फर्मण पडोंक ना. आमी दुखांत आसा तरी सदांच संतोश बरीत आसा. गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता. कांयच नातले तरी आमचे कडेन सगळेंच आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजे कडप, म्हजो तारो, जा तूं म्हजे कोटे, म्हजे भद्रतचो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजे कडप आनी म्हजे कोटे. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोश उल्हासता. कित्याक म्हजें निर्गपूण तुवें देखलें. श्लोक. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी पाट दर येतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार.
तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या कळनांतल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर. श्लोक. तुझ्या हातान सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. नीती पासो दगदनी भोगतेली कितली बागी सर्गींचे रास्ताचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मतेवा परमाने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळू जेसून 12 सणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें, मनशा लागीं सत्र येणसाला, कित्याक ते तुमकां नेती सभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जरबान मारतले. म्हजे पासत तुमकां राय आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी इर्सातेंच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बका तुमच्या बापाचो प्रेरकूत मोसू तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापाय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धरून दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे फाटलो दर म्हणले खातीर सुमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो पाचाव जातलो. देवाचे वतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्ततय मोगाच्या बोफोन आनी भयणीनो, आयची दोनी वाचपां आमकां आज भवार्थांत आमी घट रावच्या खातीर, भवार्थाची व्यक्ती जावच्या खातीर आनी आमच्या जिवितांत येवच्या त्या सर्व घडितांनी देवाक आमी लोपदून रावच्या खातीर आमकां आज आपोवणें दिता. आज जेसू म्हणटा, तुमी आज म्हजे फाटलाव दार चल्ले देखून तुमकां आज बरें जावचें ना, वा मनीस तुमकां आज मानान लेखचे नात, वा तुमकां आज सन्मान मेळचो ना. बगार तुमकां आज नेती सभा होजी तुमकां आज रावयतले, तुमचे विरोध आज आड उलयतले, तुमच्या कुटुंबांत आज 2 वांटे जावंक पावतले. म्हणजे बापय आवयचेर वा बापय भुरग्यांचेर, आवय दुवेचेर, आनी अशें भुरगीं आवय बापयचेर आनी आवय बापय भुरग्यांचेर तें आज उपराडटलीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, हीं उतरां आयकत आसतना आमकां आज एकार्थेचें बेन दिसता. कित्याक आज जेसू अशें उलयता. जेसू खंडीत जावन मोगाचो व्यक्ती, जेसू आज समाधानाचो व्यक्ती, जेसू आज समाधान ह्या मनशा ह्या संवसाराक तो हाडून आयलो व्यक्ती आज कित्याक अशें उलयता. आमी अर्थ करून काणगे जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आज आमी जेसूची फाटलाव दारां म्हणटा आसतना आमी आज सत उलोवंक आसा, नीत उखल धरूंक आसा, बक्षणां दिवंक आसा आनी मोगाची मनशां जावंक आसात. पूण जर तर आमी आमच्या संवसारांत जियेचे जाल्यार थोडे फावटी आमकां हे सर्व संगती जियोवंक आमकां आज थंयसर अडखळ मेळटा. ह्या संवसारांत आज सत उलयता आसतना फोटोसो आनीक कुशीक थंयसर वाडत वेता. आज बक्षी म्हणजे जेसू म्हणटा आसतना आज आमी बक्षणां दिवच्या बदलाक रागाची मनशां जावन एक संबंद पाड करून आनीक कुशीक वेचें आमी आमच्या कुटुंबांत आमी अनुभव करते आसा. तेच परी नितीन चलच्या मनशाक थंयसर आनी तिचो बदलाम घालून त्या मनशाक कैदी करून घाल्ले जायतीं घडितां आमचे मदें आसात. हे सर्व पळयत आसतना आमकां आज जेसू म्हणटा, तुमी तुमच्या भवार्थांत थीर रावा. तुमी आज तुमचो भवार्थ हर एक दीस म्हणल्यार बरें तो जियेया. म्हणजे पयल्यान देवाचेर विश्वास दवरा, पयल्यान देवाक तुमचो देव म्हणून तुमी मानून घेया आनी तुमचें जिवीतच देवाक तुमी समर्पण दिवया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, केवळ आमी मिसाक आयल्यार पावना, नोवेनाक आमी आयल्यार पावना, कोरीस आमच्या
काळसाचेर वा आमच्या गळ्याचेर घालून आमी भोंवल्यार आमी क्रिस्तांव म्हूण आमी जायना पूण जेसू म्हणटा तुमी क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्तूंचे फाटलाव तुमी जाल्यार तुमी नितीची मनशां जायचंय मोगाची मनशां जायचंय समाधानाची मनशां जायचंय आनी ह्या सक्कड जिवितांत तुमी मोगाची मनशां जावन तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या समाजेन तुमच्या वाड्यान फिरगजेंत तुमी आसची आसाय तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आस हे मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना देवा लागीं आस आमी मागया आमकां कितें भावार्थ मेळ्ळा आमच्या पवित्र स्नाना मरिफात तो भावार्थांत आमी घट जावं पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्याकी बोळ दिवन दी कृपा दिवन दी आनी आमच्या जिवितांत कश्ट आसतना अनवरां पीड आशिल्लीं आसतना भावार्थांत थीर रावून देवाक मानवंजली चिन्नी जियोंक देव आमकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमच्या सोन्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची काणी स्वीकार कर मोगळ बाबा आमकां सर्पिनाव तुका उंड्या वयना सवे घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपद विदार्दे बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परचे खातीर सांसू सेवाजान खतखतीत मोगान मेटयले मागणे आनी खालतेपणाचें सादेंचे वेतुका भोवमान वालें येस शगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवं आमकां फोव कर या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोश बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांसू सेवाचा पासत आमी तुका दिनवासता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवाडान तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताचो संगात सोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फोव केलोय हें तशें देखे बरीत परसळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गेचो आदार दिता देखून वर्णूक नवसल्ल्या आनंदान सर्गेंच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता हांव सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय
सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पदकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या वखदासा करात. भावार्थासो गुठ परगटुव्या. तुझ्या कुरसा आनी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवण कर, जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे वखदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सुद्दां मातसो मेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या आबा भणीचे काकूळट कर. तांकां तुज्या इश्टगते मेल्यांत सुमेस्तांक तुजें पदळीत मुखामोड पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार बरे देवाचे माया सांगाते भगवान जुजे तुजो पती, भगवान धर्मत, भगवान जुजे वाच आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुखान आमकां वांटय. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी
सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंत राजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार कावकळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पशवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतरास वर्स चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 170 आणि 2 172.
येसू मुझे दये कृपा देणी घेऊन ये. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बगे दिसा तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोश केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांसू सेवासाच्या परसळ शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म्याचेर आशिर्वाद घालूं. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखन बसात. मुखार भाव भयणो, ह्या पवित्र सांजो सेवास मुखांतर बरे पोंचडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशेत रेक्टर मनादी आशिसीरे बेल बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मोगा सेवकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयले सर तुमचे इरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्ती पोंच लावन व्हेल्ले मनादी बाबा इवन पीटर कोर्डेरो प्रस्तुत कोरियल बैल प्रेसचो सहायक मॅनेजर जावन वावर करन आसात. मोगळ्या जाग बापानो, तुमी आराधना मुखांत जेजू सवें सांगात पूण दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर अशा सर भक्तिकांच्या नांवान तशेंच पोनसेताच्या रेक्टर मनादी आशिसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता तुमकां देव बरें करूं. कुमसराक सांगात पोन आनी कुमक केल्ल्या फरंगी पेटे कोयताचे आजाक मनादीक दिलराज बाप आनी मनादीक दिपाक तुमकां देव बरें करूं. कंदाराचें मुखेलपण घेतल्या मनीस सैमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनीस लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मनीस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बांदी देव बरें करूं. सांजू सेवास तुमकां आशिर्वाद दिवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. मोगाच्या सेवेर पिरांतपाचें मुखेलपण घेतल्या जेजूचे पवित्र काळीज पांडिकट्टा वाड्यागारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजू सेवास मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सातेरेज एरमाटी वाड्यागारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीन सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर्व रितींची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळयोवच्या मिसा वेळार वासापवासच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावर करच्या सांजू जेवास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वां तुमकां सांजू जेवास आशिर्वाद दिवन दी. देवाचे आशिर्वादां तुमचेर जोडून मागून धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतर आसात असो फायदो तुमी जोडचे. हरी एका शुक्रारा 10 वरार ते कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकां जेवण आपल्या मदें पूर्णशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक असल्या दफ्तरान दिवयेत. तुमचे कुशेमनाचें दान आमी मोगान स्विकार करता. फेब्रेर म्हयन्याची जेजूची सुवाता सांजू जेवा स्टॉलांत मेळटा. एका प्रत्येक 10 रुपये गज आसल्यानी ती घेवची आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करचो. आयच्या जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांक प्रधान याजक मानाची वाच दिता. तुमी हांगासर मुखार येवची तुमची नांवां सांगता आसतना आनी प्रधान याजक तावन तुमी मानाची वात घेवची. जेवणाच्या बाबतीन रॉबर्ट स्टिला प्रकाश डिसोजा पानेला रंधवई दिल्या. रोशन डिसोजा अग्रार 500 रुपये. मेविन वेनिशा क्रास्ता उडपी 5000 रुपये. वॉल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्नीगोळी 2000 रुपये. संदीप मोंतेरो विजयडका 30 किलो तांदूळ.
पाऊल गोवियस आनी कुटाम शिमोगा 1000 रुपये पुनशेताच्या बरेपणाक दान दिल्ली दान ह्या परी आसा जेरोम मतायस अद्यापाडी 2500 रुपये वलेरियन डिसोजा बेलतंगडी 3000 रुपये सिसिलिया पिरेरा मोडांका 5000 रुपये तुमचे नांवां सांगले कोणी आसा तर सर मुखार येवचें आनी मनाची वात घेवची हाच्या पयलें दान दिलां मनाची वात घेवंक ना तसऱ्यांनी मुखार येवचें दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा जुजे वास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मनाची वाच वांटल्या मनादीक बाप आयवन कोडेरो तुमकां देव बरें करूं उबे रावया एकडी बसया मुखाच्या ह्या पुंतळार जायती आशा मागणी ते सवां घेवन जुजे वाज बापा मुखांतर मागलें तो देवातान मागोवन दिता म्हणल्यार विश्वासान आमी सांगाता मेळटा आमचें बरें मन दाखयता आनी जुजे वाज बापा मुखांतर देवाचें बरेंपण जोडूंक आमी आशेता आनी हांगासर सभार आनी हप्त्या मदें येवन बरोवन घाल्ली ते सवां जुजे वाज बापाच्या पांये तळी दवरून आमी सर्वां ह्या गरजांनी देवाचो आदार तांकां मागोवन दिवन हर एकल्याचें गरज सुफळ करून दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी जुजे वाज बापा मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पटयल्यांत सर पिडेशिडेंतले कश्टान वरांतले राखून वेल्ल्याक त्या 3 कुटुंबाच्यांनी अर्गां दिल्यात चिंतलें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्गां बरें कामा खातीर मागलें बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां शिरांच्या पिडेंत कितले फावटी पडल्यारी देवान येदोळ पर्यंत राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यान बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां 32 वर्सां तावन घरांत शांती समाधानान नातिल्लें आतां तें फावो केल्ल्याक जुजे वाज बापाक प्रत्येक तरान अर्गां दिल्यान ते सवां 9 जाणांक भुरग्यांचे देणें फावो जावच्याक BSc नर्सींग करूंक गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या एकल्याक मुखलें शिकाप बरें करूंक करपा मेळच्याक एलर्जी शेळ कुंकली ताळदूख ताप दोळे खुर्जूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतां राखूंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक काजार जावन 7 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचे देणें फावो जावच्या खातीर मागोवन आसात दोगांच्या बोरवेल्लांत बरें उदक मेळोवंक एका चलयेचें काजार बऱ्यान जावंक आनी बरी विजा आनी काम मेळोवंक फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकलें उडास दवरून बरें करून पास जावच्याक भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें करून शिकोवंक राग हट उणें जावंक घरचीं मागतात एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवन पास जावच्याक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर एका स्त्रियेची कोंकली आनी पेंकाट दोग गूण जावंक एका प्रायवन स्त्रियेचे पांय दोग गूण जावंक दुबईंत आसच्यांक उदकाची एलर्जीत गूण जावच्याक एकल्याची शिरांची पिडा गूण जावंक राती बरी न्हीद पडच्या खातीर मागला 2 जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक पब्लीक परिक्षेन बरें करून शिकोवन बरोवन बरें अंकान पास जावंक जर्मनींत अशें एकल्याक इंटरव्यू पास जावंक आनी बऱ्या कंपनींत काम मेळोवंक आनी जर्मन भास शिकोवंक बेंगलोरांत अशें एकल्याक भायल्या गांवांक काम मेळोवंक आनी मिसाक वचोवंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक कुटुंबांच्या सर संद्या बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्याक सेकंड PUCन शिकल्लें सकड मतींत उरच्याक आनी बरें करून बरोवन बरे अंक काडच्याक नर्सींग शिकच्या एकल्याक शिकल्लें उडासांत उरोवन परिक्षेन बरें करून पास जावंक
परगांवांत अशा कुटुंबांच्या सर संद्या बरी भलायकी मेळच्याक फेब्रुवारी 11 तारखेर बरोवच्या OET परीक्षेंत बरे अंकान पास जावंक आवयचे हात पाय दूख गूण जावंक 5th सेमिस्टर परीक्षेंत ते बरे अंक काण पास जावंक शिकाप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परीक्षेंत बरे मार्क काडूंक मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावोवंक दोगा जाणांनी तेंच्या आमोल पियेवणे सण घरांत शांती समाधानान जियोंक बाळंटेन बऱ्यान जावंक आनी भलायकी बरीत भुरगें जावच्याक मागला काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक डायवर्साची केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावंक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी धाडिल्ले नोटीस फाटीं काडूंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड जाग्याचें रेकॉर्ड भांगार आनी इतर वस्तू चोर मेल्ले बऱ्या तरान फाटीं दिवच्याक जागो आक्रमण करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक दुस्मानांतल्या विज्ञान वरांतल्या आनी पिडेशिऱ्यांतल्या राखून व्हरच्याक भायर पडिल्लें भांगार मेळच्याक दोगांकी तांच्या विशेश गरजा खातीर मागला एका प्राय स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळोवंक चौगांच्या मतीक समाधान मेळच्याक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक आनी काम करूंक बरें मोन येवच्याक तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर पडचे फोड रावोवंक दोगा भुरग्यां मोबायलांतल्यान पयस रावोवंक शिकाप संपोवन 3 वर्सां जाल्यार एकल्या बरें काम मेळोंक ना बेगीन काम मेळच्याक एकल्या परगांवांत वचोंक ताचे प्रोसिजर सगळे बेगीन जावंक एकल्याचे गॅस्ट्रीक पुडाक गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक तेकांचें शुगर नॉर्मल जावन बऱ्या भलायकेन आसूंक एका मलगड्याचें पाटीचें ऑपरेशन जाल्लें पाटीचें दूख गूण जावन बरी भलायकी ताका मेळोवंक एका चलयेक ताच्या टेन्शना वरवीं उपजाल्ले समस्ये पयस जावन दोगा भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडोवंक आनी बरीं भुरगीं जावन देवबिरांतीन वाडच्याक एकल्याचें भायल्या गांवांचें पैन बऱ्या तरान जावंक एकल्याचो राग उणय जावंक परगांवांत असलें एकल्या बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याच्या आंगार पडिल्लीं खातां तशें एलर्जी गूण जावंक CA एग्जाम शिकच्या भुरग्यांक बरेंकान शिकून बरे अंक काण पास जावच्याक एका भुरग्याची एलर्जी आनी ताळो दूख गूण जावंक BP आनी कोलेस्ट्रॉल बऱ्यान बेगीन गूण जावंक 7 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक पाट हात पाय पेकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावंक सबारांनी मागले आसा BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें अंक काण पास जावंक ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಲು ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸಲು ह्या सर्व ते सवां खातीर आनी ह्या पुणतळार येवन जुजवाजा लागीं मागोन वेच्या हर एका भक्तिकांच्या इराद्यांनी ताणें आशेवचें बरेंपण तांकां मेळोवन दी ह्या पुणतळार येवन जावं पुरो भक्ती कार्य जावं पुरो कुमसार जावं पुरो हांगासर विविध रितींनी दान कुमोक दिवच्या विविध रितीची सेवा दिवच्या हर एकल्याक जुजवाज बापा मुखांतर देव तांकां आशिर्वादीत करून दी आनी जुजवाज बाप आयिल्ल्या हर एका भक्तिकांची आशा सुफळ करून दी म्हणून हांगासर आयिल्ली आमी दिमी घालया एक आमच्या पायक नमन मरी आनंद बापा हर एकल्याच्या जिवितान बरें जावं दी कुडीची मोतेची आत्म्यांची ह्या बरें काम बरें सदना जिवितान बरेंपण शिकपान जायत आनी जावं पुरो जायते बटेन टेन्शना वरवीं कश्टांच्या ह्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी म्हणून जुजवाज बापा कुलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सुदेवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंते मरये देवाचे माये आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा देदसोत आनी सदां सर्वता आमेन सोम्या काकुतमची कर सोम्या काकुतमची कर क्रिस्ता काकुतमची कर क्रिस्ता काकुतमची कर
सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां क्रिस्ता दयेन ऐक आमकां सर्गीच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवपुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळेकायेची जिणे जियोवचो घुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरांत पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची भिरमत पावलेल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कथोलिक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर कोंतांचे भक्तीपण आदार मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरन जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्ल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतेले बोगस समकाय सुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतेले दायन ऐकमका सुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतेले काकूत आमची कर मागिया ए सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गी थावन देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चल्लेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांत तेच वाटेन आमी सलच्याक तुजे थावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टलें तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वणशाक तूं सुटसुडीत जालोय अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याचे बचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेंत नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफत शिकयल्या आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या आमच्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर थोडो वेळ मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी हांगासर मागया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगे थावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर पासात थावन आमकां राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिव नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जीवचे भाग आमकां मेळशें कर आमेन.
सुम्याचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिनी आनी मरणान जायते अजाप करून तेसो मोवाळाय लोकां दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा तूं गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार ह्या घडये आमी उसरल्यो आनी उसरिनातल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयसत हे सर्व उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आज सांजवेळ वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता तो सुदैव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो आमेन सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उसवडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सारकेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्रत्म्याचें बोळ मेळूं म्हणूं आमेन सांजुजे वास सर्गींच्या रासान बापाचे एकवटान आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश पळयत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्या घरांत भगेनपणाचो मोकळ सोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो आमेन आनी त्याच सोडवंदरा देव आसो बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवे आसो आमेन Sanzuze waswapa Oglapani mantuka Kurpa magun di bapa Vignan salinaka Sanzuze waswapa Oglapani mantuka Kurpa magun di bapa Vignan salinaka Jesus socorro, doce saro, sandesh taso, prasar kero, vignan vara, kastani duka, dupla rakta moga galdu vediro, sanzu sevas baba, ograpani mantoka. Kurpa magun di baba Vignan salinaka सर्गीच्या वाटेन सुरक्षित पाटात सांडून आदार लावन सोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा माया मोगान सोलोवच्याक मागून दी कृपा सांजू सेवास बापा भोगलापणी मांडुका कृपा मागून दी बापा विज्ञान सालिनाका जुसेवास बापा म्हाका बेसांव
कृपा मागून दी म्हणला येता सांग तुझे वास बापा भोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नात सांडी नाका सांग तुझे वास बापा भोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नात सांडी नाका मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरी आशीर्वादी आमकां सांजे वास बापा आम्हा पसोत वनातेकर बघेवन कुसचे करवे निवरम कामचे देवा आमच्या दसमनंतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.